नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहार आनी यूपींत घेतल्यो प्रचार वांटो. काँग्रेसीच्या पापी सरकार देशाची उदरगत करपाक शकना, प्रधानमंत्र्यांनी केली टिका. भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी यूपी आनी ओडिशांत घेतल्यो प्रचार सभा. विरोधी पक्ष गठबंधनाच्या फुडाऱ्यांनी प्रचाराक लायलो नेट. महादेव ऑनलायन सट्टेबाजी प्रकरणात कोरबा पुलिशेन कारवाय करून 7 आरोपींक गोंयांतल्यान केली अटक. येत्या त्या शैक्षणिक वर्सा सावन 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करतले. शिक्षण खात्याची म्हायती. पालकांक विशय समजावपा खातीर मुख्याध्यापकांक दिले मार्गदर्शक. आनी येत्या त्या पावसाळ्याक तोंड दिवपा खातीर वीज खातें पुराय तरेन सज्ज. वीज कर्मचाऱ्यांक लागपी किट निर्धारीत वेळा पयलींच केला उपलब्ध. वीज मंत्र्यांनी दिली म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारान. 25 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पांवड्याच्या वेंचणुके खातीर साबार राजकीय पक्षांचो प्रचार सध्या तेंगशेर पावला. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या पांवड्यार जावपी बिहारांतल्या चंपारण तशेंच महाराजगंज ह्या मतदारसंघांनी प्रचार सभेंनी वांटो घेतलो. चंपारण हांगा जाल्ल्या भौशीक सभेंत उलयतना विरोधी पक्षाचेर नेम साधून काँग्रेस पक्षान केल्ल्या पापांच्या बुन्यादीचेर 21व्या शतकांतलो भारत उदरगत करूंकच शकना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए. ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं. वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए. बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी अमित शाह हांणी आज ओडिशाच्या संबलपूर मतदारसंघात भौशीक सभेत वांटो घेतलो. हे वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदिवासी समाजातल्या बायलेक देशाच्यो राष्ट्रपती करून पुराय ओडिशा राज्याचो भोवमान केला अशी खोस उक्तायली. 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं. अब छठा और 7वां 400 पार का है. आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है. मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है. इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है. मोदी जी ने हमेशा ओडिया भाषा संस्कृति उसका गौरव किया. भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारी ओडिशा की ही गरीब आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. मजगती उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सिद्धार्थनगर हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेत उलोवप करतना ज्या लोकांक पाकिस्तानाचे कौतुक दिसता तांणी पाकिस्तानानूच वचचें अशें सांगलें. भाजपान केल्ल्या कामाची तुस्त करतना फाटलीं 4 वर्सां 80 कोटी भारतीयांक सरकार फुकट राशन दिता आनी पाकिस्तानांतले 23 कोटी लोक उपाशी मरतात. हातूंत देशाची उदरगत कोण करता हें स्पश्ट दिसून येता अशें मुखार सांगलें. बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो, चले जाओ पाकिस्तान में. भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी और वो अभी भूखों मर रही है. और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है. मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है. हम भी जानते हैं
पाकिस्तान तो कुछ दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तशेंच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी झारखंडच्या बुकारू हांगा आयोजित भौशीक सभेत उलोवप करतना काँग्रेसीचेर टिकास्त्र चलयतना नेहरू आपल्या भाशणांत गरिबी पयस करपाचें उलयताले, पूण ते दिकेन काँग्रेस सरकारान कांयच काम करूंक ना। पूण फाटल्या 10 वर्सां भितर भाजपा सरकारान 25 कोटी गरिबांक गरिबीच्या रेशे भायर काडलां अशें सांगलें। चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है, वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत विरोधी पक्षांनी आपली पुराय तांक लावून प्रचारांत वांटो घेतला। विरोधी गठबंधनाच्या फुडाऱ्यांच्यो प्रचार सभा फाटोफाट चालूच आसात। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांणी हरियाणांत प्रचार रॅलीत वांटो घेतलो। राहुल गांधी आनी अरविंद केजरीवाल हे दोगूय जमशेदपुरांत विरोधी पक्ष गठबंधनाच्या प्रचारांत गुंतल्यात। प्रियांका गांधी आनी डिंपल यादव हांच्यो प्रयागराजांत जोड रोड शो जालो। 6व्या आनी 7व्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर राजकीय पक्ष नेटान प्रचारांत गुंतल्यात। काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांणी चंदीगड हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हरियाणा सारकिल्या संपन्न राज्य आज कर्जान बुडिल्लें दिसता असो आरोप केलो। बेरोजगारीची समस्या हरियाणात मुखेलपणान दिसून येता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, बीच में चंडीगढ़ है और एक ही बहुत ही संपन्न स्टेटों में इसको भी गिना जाता है। लेकिन इतना संपन्न स्टेट होते हुए भी यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और यथास्थिति में बेरोजगारी के साथ महंगाई भी यहाँ पर भी है, सारे देश में भी है। यहाँ के बाहर के लोगों का तो ये समझ है कि यहाँ की सरकार के पास रिसोर्सेस बहुत है और अच्छी तरह से कोई किसी को बोझा न बनते हुए वो ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। महादेव ऑनलायन सट्टेबाजी प्रकरणात कोरबा पुलिशेन कारवाय करून 7 आरोपींक अटक केल्यात। हे आरोपी गोंयांत बसून सट्टेबाजीचे संचालन करताले। पुलिसांनी तांच्याकडल्यान 100 कोटी रुपया मोलाचे लॅपटॉप, पासबुक, एटीएम कार्ड तशेंच रोख रक्कम सयत पुराय सेटअप ताब्यात घेतलो। अटक केल्ले आरोपी छत्तीसगड, महाराष्ट्र आनी हरियाणातले नागरीक आसात। हे आरोपी मोबायल फोनावरवीं ऑनलायन IPLांत सट्टेबाजी करपाचें काम करताले। ह्या सट्टेबाजीत वापरांत येवपी एकूण 135 बँक खात्यांची म्हायती पुलिसांनी मेळयल्या।
वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आज पणजेंत वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बसका घेवन पावसाळ्या पयलीं आनी पावसाळ्यांतल्या कामांचो विभाग आनी तालुका पावंड्यार नियाळ घेवन पावसाळ्या खातीर वीज खातें पुराय तरेन सज्ज आसा अशें आश्वासन जनतेक दिलें. वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बसका जाले उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी अदूं वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक गरजेचें आशिल्लें किट निर्धारीत वेळा पयलींच उपलब्ध करून दिलां अशें सांगलें. त्या भायर अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर दिवन वीज पुरवण सुरळीत करपा खातीर फावो त्यो सुविधा विभाग पावंड्याचेर उपलब्ध करून दिल्यात अशी माहिती दिली. कमीत कमी आणि 2 वर्सां जे काम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि अपग्रेडेशन जे आसा ते करपा खातीर आमकां जाय. एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर जे प्रत्येक डिव्हिजनाक एक्स्ट्रा एक्सिडेंट वायज जाय पडटा तेही आमी प्रत्येक डिव्हिजनाक दिल्ले आसा. त्या फावटी एक ट्रान्सफॉर्मर गेलो जाल्यार परत स्टोरा मडगांव वचपाक जायची गरज ना. प्रत्येक डिव्हिजना कडेन एक ट्रान्सफॉर्मर स्पेअर आसतलो. गोंयचो तन्मार प्रोजेक्ट जो आसा तो येता त्या ऑगस्ट पर्यंत कार्यान्वित करपाक, म्हणजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करपाक जाय. कार्यान्वित केन्ना जातलो तेन्ना एक्स्ट्रा आमकां जाय तेन्ना जातलो. पूण जो आतां आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करपाक जाय तो आमी ऑगस्ट एंड पर्यंत करपाचो प्रयत्न करतले, ह्या बद्दल दुबावना. येते त्या शिक्षणीक वर्सा सावन 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करतले अशी माहिती शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी आज पर्वरे आयोजित पत्रकार परिशदेंत दिली. हे विशीं शिक्षकांक फावो ते प्रशिक्षण दितले अशें तांणी मुखार सांगलें. आज राज्यातल्या मुख्य अध्यापकांची बसका घेवन तांकां मार्गदर्शन केलें. पालकांक हो विशय समजून दिवपा खातीर एक खासा पीपीटी तयार करून मुख्य अध्यापकांक धाडिल्ले आसा अशी माहिती तांणी दिली. अकॅडमीक वर्सा सावन म्हळ्यार 2024-25 वर्सा सावन आमी नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्काच्या अंडर म्हळ्यार न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर जे कितें एकाडेमीक प्रोग्रामाचो जो लावपाचो आसा न्यू करिक्युलम तो 9वे सान सेकंडरी लेवलीचेर लायतात. जेन्ना आमी ह्या वर्साक 9वे सान लायतात तेन्ना फुडल्या वर्साक 10वेक, तेजे फुडल्या वर्साक 11वेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक तो 12वेक लागतलो. सिमिलरली हळू फावंडेशन लेवलीचेर आमी गेल्ल्या वर्साक सुरू केल्लें फावंडेशन 1, ह्या वर्सा फावंडेशन 2 जातलें, फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 5. त्याच प्रमाणे 3रेक आनी 6वेक आमी फुडल्या वर्सासान सुरू करतले. जेणे करून हळू जर तुमी जर पळयलें जायत जाल्यार 27-28 ह्या वर्साक हो पुराय NEPचो न्यू एकाडेमीक करिक्युलम सगळे स्टँडर्डाक लागतलो फ्रॉम फावंडेशन 1 to 12. तातूंत भितर जंय आमी शिक्षक दिवपाची गरज आसा थंय आमी शिक्षक दितले. जंय शिक्षक स्कुलांनी घेवपाची गरज आसा थंय आमी स्कुलाक शिक्षक घेवपा खातीर NOC दितले. आप खासदार स्वाती मालिवाल मारपीट प्रकरणात नव्या घडामोडी प्रमाण ह्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी बिभव कुमार हाका दिल्ली पुलीस ताका मुंबय घेवन गेल्यात. बिभव कुमारान मुंबय आपलो फोन फॉर्मॅट केल्लो. ते विशीं चड चवकशे खातीर मुंबय व्हेला. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचो खासा सचिव बिभव प्रकरणात दिल्ली पुलिशेन चवकशी नेटान चलयल्या. दिल्ली पुलिशेन 19 मेक बिभव कुमार हाका अटक केल्ली. 13 मे दिसा स्वाती मालिवाल हांचेर जाल्ले मारपेट आनी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात दिल्ली पुलीस चवकशी करतात. इतले मजगतीं काँग्रेस फुडारी संदीप दीक्षित हांणी एका बायला नागरिकाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची चवकशी जावची हाचेर काँग्रेस ठाम आसा अशें सांगलें. उसमें तहकीकात होगी, तहकीकात होनी चाहिए. अगर कोई महिला इस विषय पर अपनी बात उठाती है तो कानून तो यही कहता है कि उसकी बात को प्राथमिक रूप से एक मानकर और जिस पर भी इल्ज़ाम लगते हैं उसको अपने अपने जवाब देने चाहिए. इस पर पहले भी हम अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं, आज भी हम उसी पर खड़े हैं. आम आदमी पक्षाचे आदले वांगडी आनी जलंधर कॅम्प वाठारांतले आदले खासदार जगबीर सिंग ब्रार हांणी आज भाजपांत प्रवेश केलो. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूग हांच्या उपस्थितीत दिल्लीतल्या भाजपा मुख्यालयांत तांच्या भाजपांत प्रवेश जालो. ह्या घडणुकेक लागून पंजाबांत आम आदमी पक्षाक बरोच झटको लागला.
ह्या कार्यावळी वेळार आयोजित पत्रकार परिशदेत उलयतना जगबीर सिंग ब्रार हांणी पंजाबांत चालू आशिल्ल्या सरकारी इंजीन बरें चलना अशी खंत उक्तायली. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे काम करपाच्या शैलीचें तुस्त करीत तांची व्हडवीक तांणी ह्या वेळार मांडली. कोई गल कहना है डबल इंजन की गल चलती होंगी है, मैं बड़े अफसोस नाल कहना कि साडा पंजाब दा जिहड़ा इंजन एक चल रहा है वो भी पूरा काम नहीं कर रहा है. सो सानू पंजाब दे विच डबल इंजन की लोड़ है. जिथे प्रधानमंत्री साहब तीजी बारी सौं चक रहे हैं, साडी पुरजोर कोशिश है कि पंजाब दे विच भी बीजेपी की सरकार बना के डबल इंजन तो कम लैके पंजाब नूं चुग साहब असीं नशा रहत करिए और विकास वाले पासे जिहड़ा तोरीए. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. हाउ टू वोट. सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड. पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है. कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है. मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है. मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए. सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे. पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी. बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है. वोटिंग के 3 चरण हैं. सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा. आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है. दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा. आपका सीरियल नंबर डालेगा. मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा. आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा. फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे. मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा. आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे. याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं. आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी. आप EVM VVPAT यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी. लीजिए, आपने वोट दे दिया. आओ गर्व के साथ अपना वोट दें. मेरा वोट, मेरी वॉइस. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर.
देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. 20 उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. अबकारी धोरण प्रकरणात दिल्लीच्या राउस एव्हेन्यू न्यायालयान आम आदमी पक्षाचे फुडारी आणि दिल्लीचे आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोडिया हांच्या बंदखणींत 31 मे मेरेन वाड केल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 31 मेक जातली. सिसोदिया 26 फेब्रुवारी 2023 सावन न्यायालयीन कादयेंत आसात. तांकां गुन्यांव फाट्यान अटक केल्ली. उपरांत अंमलबजावणी संचालनालयान तांकां ताब्यांत घेतिल्लो. तांच्या जामिनाची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयांत चालू आसा. शेनवारा रातीकडेन सोऱ्याच्या प्रभावान आशिल्ल्या 17 वर्साच्या अल्पवयीन भुरग्यान पुण्याक पोर्शे गाडी घेवन 2 जाणांक अपघातांत मारून उडयल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्र पुलीस गंभीरतायेन काम करपाक लागल्यात. ह्या संबंधान तांणी आज औरंगाबादच्यान चल्याचो बापूय विशाल अगरवाल हाका अल्पवयीन न्याय अधिनियम कलम 75 आनी 77 खाला अटक केली. ते शिवाय ताका सोरो दिवपी बार मालक आनी कर्मचाऱ्यां आड लेगीत पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्या. पुणेचे पुलीस आयुक्त अमितेश कुमार हांणी पत्रकारांक म्हायती दितना गुन्यांवकारा आड कलम 304 खाला जामीन मेळनाशिल्लो गुन्यांव नोंद केला अशें सांगलें. पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है. कल ही हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है. इसमें नॉर्मली 304A जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि ये एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था. आजमगडातल्या लालगंज लोकसभा वाठारांत सरायनील हांगा जाल्ल्या समता पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांच्या भौशीक सभे वेळार कार्यकर्त्यां मदीं बोवाळ जावन वातावरण ताणलें. ह्या वेळार कार्यकर्त्यांच्या 2 गुटां मदीं वाद जावन एकामेकाचेर खुर्च्यो मारून बोवाळ जालो. जमावाक ताब्यान हाडपाक पुलिशेन बरोच त्रास सोंसचो पडलो. अखिलेश यादव हांणी माचयेवेल्यान कार्यकर्त्यांक समजावपाचो यत्न केलो, पूण तो फळादीक जालो ना. ह्या बोवाळाक लागून ह्या मतदारसंघात 25 मेक जावपी मतदानाच्या फाटभुंयेर लोकां मदीं प्रश्नचिन्ह उप्रासला. देशांत उत्तरेक गरमेच्या ल्हारान आकांत केला जाल्यार दक्षिणेक उटंगराच्या पावसान सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या. शिक्षण मंत्रालयान दिल्लींत 11 मे ते 30 जून मेरेन वाडिल्ल्या गरमेक लागून शालेय विद्यार्थ्यांक सुटी दिवपाचे निर्देश दिल्यात. काल दिल्लीच्या नरसफगड हांगा देशांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 47.8 डिग्री उष्णता नोंद जाली. राजस्थानातूय गरमी वाडिल्ल्यान जयपूर सारकेल्या पर्यटन केंद्रीत शारांत पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात. हे विशीं कांय पर्यटकांनी प्रतिक्रिया दिली. बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर जब हमने जयपुर, इससे पहले एक्चुअली मैं बताता हूँ, इससे कल हम लोग चूरू गए हुए थे सालासर. सर वहाँ पे जो गर्मी है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम हालत खराब हो गई थी. हमें चक्कर वक्कर पसीने वसीने सब आने लग गए थे. इधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. वैसे तो हम घूमने गए थे तो वहाँ पे ठंडी थी, लेकिन जब डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है. उस वक्त ठंडी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. जयपुर घूमने आए हैं और जयपुर में हमें तो गर्मी काफ़ी लग रही है, क्योंकि अभी हम ठंडे प्रदेश हिमाचल से आए, तो गर्मी तो है ज़्यादा, लेकिन ये घूमने में मज़ा भी आ रहा है. मजगतीं दक्षिण भारतांत पावसान हजेरी लायिल्ली पळोवंक मेळटा. तामिळनाडूंत सेगीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या. कांय जाग्यांचेर पावसाचें उदक घरांनी वचपाक लागलां. भारताच्या बॅडमिंटन खेळगड्यांची जोडी सात्विक साईराज आनी चिराग शेट्टी हांणी संवसारीक पावंड्यार देशा खातीर व्हडवीक जोडल्या. थायलंड ओपन बॅडमिंटन सर्तींत निमणी सर्त जिखून तांणी इतिहास रचलो. निमण्या खेळांत चायनाच्या खेळगड्यांच्या जोडयेक हारोवन संवसारीक बॅडमिंटन संघटनेच्या गुणवळेरेंत ह्या जोडयेन पयलें स्थान मेळयलें. IPL क्रिकेट सर्तींत आज कोलकाता नायट रायडर्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांच्या मजगतीं सर्तींतलो पयलो पात्रताय खेळ जातलो. हो खेळ आज अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमार सांजेच्या 7:30 वरांचेर जावपाचो आसा. ह्या खेळांत जिखपी पंगडाक सरळ निमण्या खेळांत प्रवेश मेळटलो, जाल्यार हारपी पंगडाक आनीक एक पात्रताय खेळांत तोंड दिवचें पडटलें. हे आदीं IPL सर्तीच्या ह्या सत्रांत दोनूय पंगडां मदीं एक खेळ जाल्लो, तातूंत कोलकाता नायट रायडर्सान 7 धांवड्यांनी जैत जोडिल्लें.
आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहार आनी यूपीन घेतल्यो प्रचारांत वांटो. काँग्रेसीचे पापी सरकार देशाची उदरगत करपाक शकना, प्रधानमंत्र्यांनी केली टिका. भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी यूपी आनी ओडिशांत घेतल्यो प्रचार सभा. विरोधी पक्ष गठबंधनाच्या फुडाऱ्यांनी प्रचाराक लायलो नेट. महादेव ऑनलायन सट्टेबाजी प्रकरणात कोरवा पुलिशेन कारवाय करून 7 आरोपींक गोंयांतल्यान केली अटक. येता त्या शैक्षणिक वर्सा सावन 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर नव्या शैक्षणिक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करतले. शिक्षण खात्याची माहिती. पालकांक विशय समजावपा खातीर मुख्य अध्यापकांक दिले मार्गदर्शन. आनी येता त्या पावसाळ्याक तोंड दिवपा खातीर वीज खातें पुराय तरेन सज्ज. वीज कर्मचाऱ्यांक लागपी किट निर्धारीत वेळा पयलींच केला उपलब्ध. वीज मंत्र्यांनी दिली माहिती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.